Ganaswag A26. Sogliami ektai sauya, sogliami laki sorya, donya defak watanuya, anonam so tagasoya, taronantum korob dunya, Jivitantum sorudonia, amkam burgyam tu vatdatoi, tu sharashant vorun pahafoi. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक फोट तुमचे सगळे आसूं पप्पा पडिलो आपल्या मिसांव पोरगोटूंक जेजून शिसांक विचून काडलें. शीस म्हणल्यार देवाचो संदेश पुरगटपी आनी ह्या शिसांक विचून काडून तांकां अधिकार दिवन ताणें पाठयले. होच जेजू तांचे बरोबर आसलो आनी शीस होच जेजूचो वावर करताले. ह्याच जेजूच्या वावरान दर एकल्याक आमकां वेंचून काडलें. आसा त्याच जाग्यार आमी एमीस पुरगटून जेजूचें उतर आयकून ताचेर नियाळ करून ताकाच जिवितांतल्यान साक्षी दिवंक तोच जेजू दर एकल्याक आमकां पाठयता. दर एकल्याचे आमचे मिसांव वळखून घेवन जेजूक लागीं सरूंक वावरुया. हेचे मीस दिनवासनाच्या मनान भेटयता एथल फेर्नांदीस. तुज्या आईन सवा पासत मागुया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वयता बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पसत भगवान सदन सकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा पडयलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण तातूंत मागता. सरपदिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. मोगाळ बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. ओसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें उलयता. इस्रायल जावंक पावलो एक तोकतोकीत दाख वाल आनी ती खूब फळां दिताली. जितली ओदीक ताची फळां वाडटाली तितल्यो ओदीक इस्रायल वेली बांदतालो. जितलो ओदीक ताचो देस ग्रेस जातालो तितलो ओदीक इस्रायल पवित्र फातर नेटोवन दवरतालो. दोशी ओडून वेता तसलें काळीज तांचें देखून आतां तांणी हाचें फारीकपण दिवचें पडटालें. सर्वेस्पोर तांच्यो वेदी मोडटलो आनी तांच्या पवित्र फातरांचें निसंटण करतलो.
तेन्ना ती म्हणटली, आमकां राजा ना, कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आमी दवरूंक ना. पूण राजाच्यान आमचे पासत कितें करूंक जाता. सामारियेक आपली मजुरी मेळ्ळी. ताचो राजा उदकाचेर उफेतल्या फेन्या सारको मुर्तीपुजेच्या दोंगराचें निसंटण जातलें. तेंच तें इस्रायलाचें पातक. तांच्या वेलीचेर कांटे खुंटे किल्लतले. तेन्ना पर्वतांक ती म्हणटली, आमकां लिपयात आनी दोंगराक आमचेर पडात. तुमकां प्रामाणीकपण वोपात आनी बोळेपणाचें पीक काडात. तुमची पाड जाल्ली जमीन कामयेस करात. हो वेळ सर्वेस्पराक सोदूंक वचपाचो वेळ, आनी मागीर तो तुमचेर तारणाचो पावस घालतलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताका तुमी गितां गायात. किनोऱ्याचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताचे पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता तीं काळजां सतस बरी जावन. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. सर्वेस्पराचें आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्या विस्मिताचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्याचो उगडास धरात. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. ताच्या चाकरा अब्रामाच्या पुतां धुवानो, ताणें वेंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तो सर्वेस्पर आमचो देव. शेकान शेक प्रितुमेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराचें मुखामळ दीस रात सोदीत रावात. उद्गार. सर्वेस्पराक सय सय. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभवर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पराक सय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपल्या 12 शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिलो आनी मेळे आत्मे काडूंक आनी सगळ्या जिनसांचो पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी दिली. 12 धर्मदुतांची नांवां हीं: पयलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे, झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, तोमास आनी 2 वसुलदार मातेव, आल्फिवाचो पूत जाकोब आनी थादेव, उर्बेवंत सिमांव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले: ओन मावळत्यांच्या गांवांनी वचूं नाकात आनी सामारियकारांच्या नोगरांनी भितर सरूं नाकात, पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्यांच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोडशी वचात आनी वचून सर्गीचें राज लागीं पावलां अशें परगट करात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्त. बाबा भयणीनो, एक फुटबॉल कोच
भुरग्यांक वेंचून काडटा तेन्ना एका कॅम्पाक जायत्या जाणांक वेंचून काडटा. पूण तांचो खेळ पळोवन, तांच्यो तोजवीज पळोवन, तांचे हेर दुसरे गूण पळोवन तातूंतल्या 11 जाणांक तो सारके खेळगडी कशी टीम काडटा. जेजूनय अशेंच कितें केलें. ताणें जायते जाणांक आपयले आनी तातूंतले 12 जाणांक वेंचून काडले. पूण जेजून वेंचून काडले ते कसले? कोणूय तरी एक कंपनी चलयता आनी ताका तर वावराडी जाय, तांची इंटरव्यू घेता आनी बरे कोण आसा तांकां वेंचून काडटा. हुशार कोण आसा तांकां वेंचून काडटा. कोणाच्यो डिग्री बऱ्यो आसा तांकां वेंचून काडटा. इंटलॅक्च्युअल पीपल असले तांकां वेंचून काडटा. पूण जेजून काडले ते कसले? जे नुस्तें मारपी. मॅथ्यू वॉज अ टॅक्स कलेक्टर, सायमन द ट्रबल मेकर. आनी असले जांकां पूर्णताय परफेक्शन नासलें असल्या मनशांक जेजू वेंचून काडटा. पूण आमी पळय जाल्यार इतलीं वर्सां ज्या मनशांनी व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी चलयल्यो, ज्या राजांनी व्हडल्यो व्हडल्यो डिनेस्टी चलयल्यो, खंयचीच तोगोंक ना. पूण 2000 वर्सां मायज जेजून साद्या मनशांक वेंचून काडलेले तांचे आयज पर्यंत चलता आनी आमी तांचे फाटल्यान धरा. म्हणटच एक सिद्ध जाता तें म्हणल्यार जेजून वेंचून काडले खरें, पूण आत्मो तांचे बरोबर आसलो. बाबडी न्हू, आमकां आयज भावार्थ मेळ्ळा जाल्यार त्याच आपोस्तलांक लागून. जेजून तांकां बेश्टेच पाठोवंक ना. ताणें तांकां आपयले, दुसरे सुवातेर तांकां अधिकार दिलो आनी तिसरे सुवातेर तांकां पाठयले. आपयले, अधिकार दिलो आनी पाठयले. He called them, he gave them the authority and he sent them. आपयले तेन्ना बाबडीनो ह्या आपोस्तलांनी तांचो जेजूचो ताळो आयकलो. दे वर ओपन टू क्रायस्ट, टू जीजस. तांचें मन उक्तें आसलें, तांचें काळीज उक्तें आसलें. हें तांचें व्हडतेपण पातकी पर्यंत जावन ते जेजूच्या उल्याक उक्ते जाले. आनी हाका लागून जेजून तांकां पाठयले जाल्यार तो तांचे बरोबर आसलो. ताणें तांकां अधिकार दिलो आनी विस्मितां कोत्ताले ते जेजू तांचे बरोबर आसलो. दरेकल्याक आमकां जेजून आपयल्या. हें उक्तें मन जेजूच्या उल्याक आपोस्तलां भाशेन आसूंक गरज. जेजूक आमी पुर्तीं आसत काय? कॅन जीजस ट्रस्ट अस? जेजून आमकां आपयल्या म्हणटच आनी आमी ताका वयकार दिला म्हणटच जेजून आमचेर विस्वास दवरूंक जाय. आमी पुर्तीं जायत ना तर बाबडीनो आयज दरेकले आमच्याच मनांत, आमच्याच काळजांत भितर सरुया आनी जेजून दिल्लो वावर आमी त्याच सात्वीक मनान, विथ दॅट ड्यू ऑनेस्टी करता जाल्यार पळोवया. आनी ना तर आमी तो करूंक वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. सर्वेस्परा श्रेश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता.
दाखवालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची ओतोसपणां नितळ जावं आनी सुरीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सरकाळेन सरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा, तीर बोरवंशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतान आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नवे आनी सासणेक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदकात दिवन बावर्थाचो गट परगटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खातां आनी एका तितलें पियेता, तितलेय फावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. मानव जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराचे प्रिथमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें येवं,
तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता, तर आमकां तुज्या उदारकाक मतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक राज मोटकी पोतरी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. की देवाची शेली ओस्त जेसू जाणें 12 जाणांक आपयले, अधिकार दिलो आनी तांकां पाठयले. ओस्त जेसू आमकांय पाठयता आनी आपल्या पत्नीक जेवणान घोटाय दिता. ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. बापा, येद्या वोट्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गाणं सॉंग F22. Zoia wasa, zoia moga, zoi vorgurta, zoio
vanu Sorves pora deva mosha Curpețo adar diun ahadar diun Tu zodorn por godnar kor maka Tu zodorn por godnar kor